आनी हांगासर बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या पयल्या 4 दिसांक आमी एकचार ह्या उतराचेर नियाळ केला. नोवेनाच्या 5व्या 6व्या कालच्या दिसाक आनी आयज 7व्या दिसाक आमी सहभागिलीपण ह्या उतराचेर नियाळ करीत आयल्या. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय आसा जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन पवित्र सोबेंत सहभागिलीपण उखलून धरुया. म्हज्यान म्हणूंक जाता की सहभागिलीपण हें उतर आमी फाटल्या वर्साक तावन आयकलां, घोडेक हें उचारूंक लेगून आमकां अवघड जाता. सहभागिलीपण ह्या उतराचो अर्थ कितें? सहभागिलीपण, सह म्हणल्यार बरोबर, वांगडाक, सांगाताक, भागिलीपण, वांटो घेवप, एकामेकाक सहकार दिवन बरोबर एका कार्या पासत वावरप आनी बरोबर जबाबदारी घेवप. सहभागिलीपण कितें तें समजूंक आमचें कुडीचेंच उदाहरण आमी घेवया. कोण पोरी आमचे कुडीचो दर एक सांदो एकामेकाच्या आदारान चलता तें आमकां दिसून येता. आमचे हात, आमचे पांय, आमचें तोंड, आमचे दोळे आनी अदीक करून आमचे भितरले सांदे, आमचे काळीज, आमचे किडन्यो, दर एक सांदो एक सारके एकामेकाक आपलें कार्य करूंक सांगात दितात. दर सांदो सहभागिलीपणांत वावुरता आनी जबाबदारी घेता देखून आमकां बरी भलायकी आसता. आनी जर तर आमचे कुडीचे सांदे सहभागिलीपणांत वावुरनात तेन्ना आमची भलायकी बिगडत वता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी बागयोन आंद्रे धर्मदूत हाची परब संबरमता. आंद्रे आनी ताचो भाव पेद्रूक जेजू दर्याचे देगेर चलतना सहभागिलीपणांत वावरूंक आपयता. जेजू सोर पदवीदार देवाचो पूत, ताच्यान देवान दिल्लें मिसांव एकल्यान सोंपोवंक जातालें. तरी जेजू आपल्या शिसांक आपल्या बरोबर वावरूंक आपयता. म्हज्या फाटल्यान येयात, हें ताणें आंद्रेक आनी पेद्रूक म्हणलें. आनी आंद्रे आनी पेद्रू सगळें सोडून जेजूच्या फाटल्यान वेतात. जेजू वांगडाक ते आपलें जिवीत सादतात. जेजू तांकां आपलें मिसांव कितें तें समजायता आनी त्या उपरांत जेजू तांकां दोगांक धाडटा. जेजू तांकां बरे खबरेचे परगोटणार कोत्ता. आनी मिसांवांत तावन परतल्या उपरांत जेजू तांच्या सांगाताक बसता, तांच्या सांगाताक भासाभास कोत्ता आनी अदीक नेटान वावर करूंक मांडावळ घडून हाडटा.
हे शीस जेजू सांगाताक रावन ताची येवजण ते आपली येवजण कोत्तात. आदली वागणूक सोडून नवी वागणूक आपणायतात. पूण हें सगळें घडोवन येवंक येशीस आपलो कार्यक्रम फाटीं दवरतात आनी उत्तम तें घेवंक आयते जातात. हांवपण सोडून आमचें हें मन आपणायतात आनी हें जावन आसा सहभागेलीपण. प्रितीच्या भयणी भावांनो, 1542 वर्साक बागेवन फ्रांसीस शावेर जेन्ना गोंयांत भितर सरलो आनी आपलो गवळीक वावर सुरू केलो तेन्ना ताणें लौकीक भावा भयणीचो आदार घेतलो. लौकीक भावा भयणींनी फ्रांसीस शावेराक गांवची वळख करून दाखयली आनी तांची सुचना घेवन फ्रांसीस तांचे बरोबर परगोटणेच्या कार्यक्रमाची मांडावळ तयार करतालो. सांगाताक लौकीक भावा भयणीच्या सांगाताक आनी उपरांत दर एकलो आपल्याक दिलोलो वावर कोत्ताली आनी बरोबर मोलावणी इव्हॅल्युएशन करून फुडल्या वावराक खांद मारताली. हे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेरान ह्या लौकीक भावा भयणीच्या आदारान क्रिस्ताक परगटूंक सुरवात केली. वाडलोल्यांक, तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक घेवन ताणें शुभ वर्तमान परगटलें. वाडलोल्यांक ताणें संदेशकार केले. क्रिस्ती शिकोवण लोकांचे भाशेन तयार केली. तरणाटे पवित्र सभेचे गरजेचे खांबे म्हूण वळखून तांची बरी तयारी करूंक फ्रांसीस शावेराचो हुस्को आसलो. तशेंच भुरग्यांक तयार करून आपल्या आवय बापायक क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक भुरग्यांक ताणें पाठयले. हे परी बागेवन फ्रांसीस शावेर हाणें पवित्र सभेंत सहभागेलीपण उखलून धरलें. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, आमकां दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं सहभागेलीपणान जेजूचे मिसां फुडें व्हरपाची जबाबदारी आसा. तिरावणे संस्कारा वरवीं आमकां देवान पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यांत आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याच्या आदारान पवित्र सभेंत सहभागेलीपणान जिवंक गरज. आमी कोण परी पवित्र सभेंत सहभागेलीपणान जिवोवचें? पयले सुवातेर पवित्र सभेंत वेगवेगळी मुण्यारपणां आसात. तांची वळख करून घेवची गरज. जावं ती SSBP सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट de Paul, लिजन ऑफ मॅरी, नोरसोरणेचे जमे, तरणाट्याचो जमो, देव संदेशकारां, क्रिश्चियन फॅमिली मुवमेंट, मॅरेज एनकाउंटर, मिशनरी कपल फॉर क्रायस्ट वो समाजान नीती आनी शांती खातीर आसलोल्या खात्यांनी वावरून देवाचें राज बांदूंक
पुरती वावराडी आमच्यान जावंक जाता. हे भाशेन पवित्र सोबेंत सहभागिलीपणान आमच्यान वावरूंक जाता. दुसरे सुवातेर धर्मीक जिविताच्या आपोवण्याक तेंको दिवंक आमकां सगळ्यांक जबाबदारी आसा. देव आपोवणे आयलोल्या तरणाट्यांक ताणें पुर्तेपणी देवाक आपलो जबाब दिवंक, तांकां मार्गदर्शन दिवंक आनी तांची आकारणी करूंक आमच्या सहकाराची आनी मागण्याची खेरीत गरज. आमच्या गोराब्यांनी याज्ञिकाचें आनी मोटवाश्याचें बरें उलोवंक जाता आनी तांचें सवें कितें उणें दिसता जाल्यार तांचे लागीं उलोवंक जाता. आकारणीच्या घरांनी भेट दिवंक वेळ दिवन आपले कुवेती प्रमाणे तांकां जाणवायेची वांटणी करूंक शेअरिंग वन्स एक्सपर्टीज, तशेंच तांकां आमच्या मागण्याचो आनी आर्थीक आदार आमच्यान दिवंक जाता. हे परी आमच्यान सगळ्यांनी पवित्र सोबेंत सहभागिलीपणान जिवंक जाता. तर प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जशे परी भाग्योन फ्रांसीस हाच्या काळार लौकिकताचे बरोबर मिसावाच्या वावराक खांद मारताली, तशेंच आमच्या याज्ञिकां बरोबर सहभागिलीपणान वावरूंक आमी फुडें सरुया. भाग्योन फ्रांसीस आनी भाग्योन आंद्रेच्या मजतीन पवित्र सोबेंत सहभागिलीपण उखलून दवरुया आनी संतोश भरीत काळजान सर्गीची वाट ताकूंक हे मिसाचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं. आमेन.